ह्या गिमांत उजो लागपाच्यो घडणुको चडूच वाडल्यात. सकाळी वास्को फुलाच्या शॉपाक उजो लागलो. कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना. सबंद दुकान लासून काबार. फायर ब्रिगेडीन 1.5 फायर टेंडर वापरून उजो शेजराक पातळचे पयलीं आटाप हाडलो. 10 लाखाचें लुकसाण जालां आसुंये म्हणून शॉपवालो दावो करता. फ्लावर शॉपाक उजो पेटला आनी आमी रोखडोच नांव केलें तेतून आनी येवन आमी फायर कंट्रोल केलो, शॉपाक कंट्रोल केलो. एक गाडी 1.5 गाडी उदक मारलें आनी वयर खूब तेजे शॉप फूल लॉस जाल्लें. आमी सांगूंक शकना की कसो उदक पेटलो तो. अंदाज लॉस कितें आसतलो? अंदाज लॉस कितें आसतलो? अंदाज लॉस तो म्हणटा ओनर सांगता 10 लाख आसतलो म्हणटा तो. आमी सांगूंक शकना कितलो लॉस जाता. ओनराक विचारलें आमी कितलो लॉस अंदाजे 10 लाख सांगलें. इतल्या मजगती वाळपय नागव्या शाळेकडे तणाक उजो लागलो. व्हडलें लुकसाण ना. 2 काजूची झाडां लासून काबार जाल्यात. आमकां 12 कॉल आयले नागव्या इस्कॉला कडेन थंय उजो लागलो म्हणून ड्राय ग्रास. तेन्ना आमी मागीर येयले पळयले जाल्यार ड्राय ग्रास उजो आसलो. आमी तो मागीर एक गाडी हें करून वॉटर टँकर एक मारून उजो पालयलो. व्हडलें काय डॅमेज ना, काय ना. झाडां बी जळी चड ना. 1-2-3 हेजे झाडां सुकी ती झाडां जळ्ळी, ओली ना. सायडीक घरां आसली ती सेफ करी. आनी कितली झाडां जळ्ळी म्हणजे काजी बिजी जळ्यो? आनी कितें कोणाक कितें जावना न्हू, लोकांक कितें जावना न्हू. प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी देवेन गांवकार. बेतालबाटी एका रिसॉर्टात सेक्युरिटीन जनरल मॅनेजराचेर हल्लो केलो म्हूण वातावरण बरेंच तापलें. सेक्युरिटी खंय बियरीची बाटली घेवन बाकीच्या स्टाफाच्या आंगारूय गेलो. ताका निमाणें कोलवा पुलिसा कडेन दिला. एजन्सीन ह्या सेक्युरिटी गार्डाचें व्हेरिफिकेशन केल्लें ना म्हूण रिसॉर्ट म्हणटा. हल्ल्याची CCTV फुटेज मेळ्ळ्या. I heard that all the staff is running, like they all are running towards the B side, like bachao, 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 bachao. Then I said, what is happening? Then I shouted, why you all are running? Then they said, sir, you also run. That fellow is fully drunken. He is totally gone mad. He is coming with the broken beer bottle. He will kill you. He is telling that whoever will come on my way, he will kill. The moment I could realize like I should run, he entered in the restaurant from this door, and by the time I could get up and run, he just catch hold of me and he stabbed that bottle in my stomach. I got cut, started bleeding, and when I was trying to run, he took hold of my leg and he twisted badly. So I got injury. Now report will come. They have diagnosed initially it is broken, I think. वायल्ड सेक्युरिटी एजन्सीचो सेक्युरिटीज वायल्ड जालो. सेक्युरिटी गार्डाचें कांयच व्हेरिफिकेशन केल्लें ना म्हूण रिसॉर्ट म्हणटा. Kamal Kumar Pant. First of all, he was not working here with the original name. He used to call that his name is Phillips, but when police has grilled him, then we came to know that his original name is Kamal Kumar Pant, Kamal Pant, and he is from Assam. Where when he was here, he used to say that he has married with a Goan girl and his name is Phillips. So this is the whatever security persons are being sent by the agencies are not coming with the proper police verification. Neither they are giving documents to their agencies to us, and it is agency duty also to provide us the full details. आमी वायल्ड सेक्युरिटी एजन्सीच्या चिफाक मेळ्ळे. तो भलतेच उलयता. म्हाका म्हणूंक लागलो म्हजो सेक्युरिटी कोण पियोन येवन म्हणूंक लागलो हॉटेलान मातशें बोवाड करूंक लागता म्हूण बोवाड कोत्तालो. मागीर म्हाका आपयलो तेणें बेगीन यो म्हणून तुज्या सेक्युरिटीचो प्रॉब्लम पळोवपाक. मागीर हांवें म्हजो फिल्ड ऑफिसराक धाडलो वच आनी पळय बेगीन कितें जालां तें. आनी मागीर हांवूय गेलो मिन टायम हांव वचून पळयलें जाल्यार ते सेक्युरिटी ऑफ ड्युटी आशिल्लो तो जेवपाक गेल्लो थिंगा. ऑफ ड्युटी आहा तेन्ना तांकां थिंगा जेवण मेवता. सो तो रुमानसून थिंगा गेल्लो. ताका जेवण तेणी दिवंक ना मुसता. तो जेवण दिवंक ना. तेंचें कितें आर्ग्युमेंट जालो तें हांव नकळो. तेजे उपरांत हो सेक्युरिटी हेणी मारून
तेका फूल तेजे स्टाफांनी आनी ते जेमान सगळ्यांनी तेणी तेका मारून तेका एक रुमान तेजे फूल ब्लड तोंडांतल्यान नाकांतल्यान सगळें रगत व्हांवतालें आनी बांदून घालून तेणी तेका दवरला. तेजे उपरांत म्हाका फोन केला. तेका मारून बिरून सगळं बांदून घालून जाले उपरांत म्हाका फोन केला की तुजो सेक्युरिटी अशें कोत्तालो म्हणून. म्हाका सांगोंक ना तेणी पयलीं हेका मारून बिरून बांदून घालून दवरला म्हणून. सध्या त्या सेक्युरिटीक 4 दिसाचो पुलीस रिमांड दिला. कोलवा पुलीस ताची चौकशी करतात. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेऊया एक ब्रेक.